ऑक्टोबरसान सरकारी नोकर भरती स्टाफ सिलेक्शन कमिशनावरवी कॉन्ट्रॅक्ट कर्मचाऱ्यांक जातलो लाव कंत्राटावेल्यांचे रेग्युलरायझेशन ना उमादेवी निवाड्याचे आडखळ मुख्यमंत्री उलयलो। पेडण्या आनीक एक प्रकल्प मिनी इंडिया पर्यटनाच्या नदरेन महत्वाचो मंत्री म्हणटा हो कसिनो न्ही भारतातल्या दर्शनीय थळांचे खंय मिनी इंडियात दर्शन घडटले। IPBन 5 लाख मायल स्क्वेअर मीटर राना आणि शेतकी जमीन केल्या कन्वर्ट। IDCच्या 80तले 13 प्रकल्प तडीक विजयाचो आरोप मंत्री म्हणतात शेतकी जमिनींचे रूपांतर नाच। GTDCचे प्रॉपर्टी अलॉट करताना सेंट्रल विजिलन्सची तत्वा गुड्ड्याक विजयाचो आरोप। अलॉटमेंटात मोलावणेचो दुबाव कोलवा पणजे प्रॉपर्टी वेल्यान रोहना बरोबर वाजले। मोपा विमानतळावेल्यान पयलेच आंतरराष्ट्रीय विमानाचे उड्डाण। एअर इंडियाचे फ्लायटीन केले टेक ऑफ। मोपा ते लंडन सप्तकाक 3 फ्लायटी। पणजे पोलीस स्टेशनाचेर हल्लो प्रकरणात आमदार मंत्री बाबुशाक मातशी थाकाय। 30 सप्टेंबर मेरेन हाजीर रावपा पसत मडगांव कोर्टाची सूट। सह आरोपी जेनिफराक सूट ना। भायली गाडी दिसली की आडाय असले प्रकार जावंक जाय बंद। परवरे मेरसे सर्कलार AI सिस्टम असताना अटल सेतू कडेन पुलीस कित्याक पर्यटन मंत्र्याचो प्रश्न। पावसान गाठली 75। आता मेरेन 76 इंच पावस। सरासरी परस 18% मायज। 2 धरणां फुल 2 काठा। पेडणे केप्या रस्त्यार बुट्टी। पारोडा पूल उदकांत। कारवार हायवे झाडान ब्लॉक। मडगांव रवींद्र भवनात आर्जीन युवा आर्जीचे कार्यावळीक बुक केल्लो हॉल। राजकीय पक्षाची कार्यावळ म्हूण आयत्या वेळार एंट्री ना। बीजेपीचे कार्यावळीक नेम लागना आर्जी चाळवले। गोंयांत आज G20 ऊर्जा कार्यगट आणि मंत्र्यांची महत्वाची बसका। संवसारीक ऊर्जा मेळावेल्या आव्हानांचेर चर्चा। G20 वांगडी देशांचे ऊर्जा मंत्री बसकेत वांटेकार। देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 51। एक्टिव्ह केशी 1476। गोंयांत फाटल्या 24 वरांत 1 केस। एक्टिव्ह केशी 6। अटल सेतू नागरी पुरवण स्मार्ट सिटी अशी कितलीशी स्कॅमा कोण आवाज काढिना। बहुजन समाजाचो फुडारी आमदार मंत्री गावडेक सगळे सोपोवंक सोदता। प्रिय प्रगती मंचाचो आरोप। आज फर्मागुडयेर सभा। केंद्र सरकाराचे 40 रोजगार मेळावे शेनवारा प्रधानमंत्र्यान वाटली 70,000 नियुक्ती पत्रां। आदल्या सरकाराच्या फोन बँकिंग स्कॅमान खंय बँकिंग सिस्टम जाल्ली काबार। फुडल्या वर्सा मार्च मेरेन प्रधानमंत्री जनौषधी केंद्राचो आंकडो 10,000क तेंकपाचो मोदी सरकाराचो प्लान। आता मेरेन 9,512 केंद्रां चालू। गो फर्स्ट फ्लायट 3 महिन्या उपरांत परत सुरू। DGCAन कांय अटी घालून दिली मान्यताय। ज्ञानव्यापी बंशिदीचो AI सर्वे करूंक विरोध करपी मुस्लिम संघटनांक धपको। वाराणसी कोर्टाची सर्वेक मंजुरी। 4 ऑगस्ट मेरेन सर्वे रिपोर्ट दिवचो कोर्टाची ऑर्डर। 6 मिनिटां भितर जयपुरात फाटोफाट 3 भूकंपाचे धपके। अजून मेरेन कोणूच जखमी वा लुकसाण जाल्ल्याची माहिती ना। महाराष्ट्रातल्या रायगड भूकंपात सोपेल्यांचो आंकडो 6चे। 100 बेपत्ता लोकांचो शोध चालू। मोदी आडनाव बदनामी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात राहुल गांधीच्या अर्जाचेर सुनावणी। कोर्टाची गुजरात सरकार आणि पुर्णेश मोदीक नोटीस। ख्यास्ती आड राहुलाक सध्या थाकाय ना।
पंचवाडी साळावली फाटल्यान गावणे धरण ओव्हरफ्लो गावणे धरण काल 94% भरिल्लो.